बिरेस्तारा संतोष सकाळच्यानूच विचित्र वागतालो. आवयन वचूं नाका म्हणून सांगले उपरांतूय तो भायर सरलो. मागीर आवयन पुलीस स्टेशनांत वचून ताचे मानसीक स्थिती विशीं सांगलें. सांजमेरेन पुलिसांनी ताका सोदूनय काडलो, पूण त्या दिसा ताच्या मनांत वेगळेंच आशिल्लें. ताणें न्हंयत उडी मारली. ते काल तो ब्रेस्तार येयले कडेन ब्रेस्तार बूट घातलो, कपडे घातलो. अरे संतोष तूं भितर यो म्हणलें. ना आपूण भितर येयना, म्हाका भितर येवपाक दिसना म्हणपाक लागलें. भितर येयना न्हू तूं हांगा भितर येवन मातशी च्या तर पी आनी कितें कावनी वच म्हणलें. ना वचना आपूण पिना. रागान चावी घेतलो आनी गाडी अशी फिरयलो आनी धांवलो. धांवले नंतर म्हाका कितें म्हणलें तेगे तकली पयलीं 6 म्हयन्याच्यान पयलीं सारकी नाशिल्ली न्हू तकली. हांव मागीर कितें केलें ताका धांवली तेजे फाटल्यान. धांवल्यार तो म्हाका गाडी तो घेवन गेलो न्हू. तो घेवन गेलो म्हाका कशें मेळटलो आनी अर्द तासान हांव मागीर पोलीस स्टेशनाक गेलें. सर अशें जालें. तो पयर मिनटाला असेल बसया. तो मातशें आतां खंय गेलो मातशें तुमी खंय मेळ्ळ्यार ताका मातशें सोदून हाडा म्हणलें. मागीर तो म्हणपाक लागले कावळीकर सर हांव 2 सर आशिल्ले. हांव म्हणलें आसा आपूण हाडटा तुमकां घराक वच म्हणटा. मागीर हांव इल्लो सोदलें सगळीं बाजारांत. सोदल्यार तो मेळना जालो. मेळना जालें की सगळें हांव कितें बरोवपा आशिल्लें तें तांकां सांगीन मारलें न्हिलें. मारलें मागीर हें केलें. परतून हांव आयलें. परतून आयले नंतर 4 नंतर 4:30 बी जालें दिसता. सरान म्हाका फोन केलो तुगे चेडा येलो चेडा मेळ्ळो व्हर म्हणून. हांव ताका घेवन येतालें 4:30 म्हणल्यार 5 जावपा येयलो. तूं पुलीस स्टेशनाक वयलें? पुलीस स्टेशनांतल्यान ताका घेवन येतालें हांव. घेवन येताना म्हाका हात सोडले आनी धांवले तो खंयच्यान धांवले म्हाका कळना जालो. कितें उलयल्लो बी पयलीं? कांय उलयना. तूं मम्मी घर वच हांव येयना म्हणपाक लागलें. तकली सारकी ना म्हणून ताका घरा हाडपा सोदतालें हांव. म्हणल्यार तो येवपाकूच तयार ना जालो. कशी व्हडल्या पासून तो येवपाक तयार ना जालो. असो तो आनी मातशें तेगे तकली हें जालें की येतलो न्हू म्हणून हांव मातशें बेजार जालें आनी खंयच बाजारात सोदलें तो मेळना जालो. तो तशी ते वटेन धांवली म्हाका खबर नाशिल्लो तो. नाल्यार तेजे फाटल्यान हांव धांवतालें. संतोष, आनंद आनी शिवा अशे 3 जाण भाव. संतोष व्हडलो, आनंद मदलो आनी शिवा धाकलो. तिगूय घट इश्ट कशे रावताले. जून 2015 आनंद एक्सिडंटांत गेलो. ते उपरांत ताचे यादीन संतोष रावतालो. दीस वता तशें ताची मानसीक स्थिती हाताभायर वचपाक लागली. ताका लागून 15 दीस ताका बांबोळे हॉस्पिटलांतूय दवरिल्लो. मेंटलाची हे जाता गे बांबोळे हॉस्पिटलाचे. कितें जाल्लें प्रॉब्लेम? तो मदली चेडा मागेली एक्सिडंट जावन हे जाली न्हू मेली न्हू तेन्ना तो मातसो शॉक बसली ताका. म्हणल्यार फक्त रडटालो मम्मी म्हाका आनंद जाय म्हाका आनंद जाय. आनंद जाय म्हणल्यार तो मेळपा ना रे. एक्सिडंटान तो जालो. आमी 3 जाण आसा न्हू बरो करून रावया म्हणलें. तो कसो समजना जालो आनी चड तकलीर घेतालो. तशी जावन ते गेले ते चिंतून भावाले चड हे करून घेतले आनी ते मातशी हे जाता. फायर ब्रिगेडीन आनी पुलिसांनी संतोषाक वाचोवपाक बरोच प्रयत्न केलो. पूण हें पळोवपाक आयिल्ले लोक फूटब्रीज घेवन उदकांत पडले आनी फायर ब्रिगेडीच्या मनशां मुखार कोणाक वाचोव आनी कोणाक नाका अशी परिस्थिती निर्माण जाली आनी संतोष उदकांत नाच्च जालो. दुसरी कडेन धांवली काय कपला कडेन परतून कपला कडेन धांवली काय म्हणून हांव थंय हय ते मसुती कडेन हेजी कडेन गेल्ले आल्ला देवळा कडेन. थंय तो मेळना जाली म्हाका. मेळना जाली की हांव मातशी घरी येवन बसता म्हणल्यार वो आमगे शेजारी म्हणपाक लागले हिंदी तुगेले चेड्या उडी मारली म्हणल्यार धांवलें हांव. धांवून वचून ते सकयल पळयतना तो पूल मोडून पडले. लोक कितले लोक आशिल्ले म्हाका खबर ना सर. हांव चेड्या पळोवपा म्हणून सपना सकयल देंवलें. देंवती तेन्ना पटकन ते सगळीं मोडून पडले. मागीर चेड्या कसो सोडले हेंकां सोदपाक लागले. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक.